आता आज आमचो मोक एक्सरसाइज आसा एनडीआर हेजे आमचे नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आनी कोलॅबोरेशन विथ स्टेट डिझास्टर ते आमी सगळे लायन डिपार्टमेंट आहे सगळे हांगा स्टेडिंग एरिया आमी MIDK स्कुलान घाल्ले सकाळी बंद आनी थंय आमी स्टेडिंग केले मागीर आमकां वायरलेस येयलो 8:31 तेन्ना हांवें सगळे डिपार्टमेंटान लायन डिपार्टमेंटाक अलर्ट केले आनी अकॉर्डिंगली सगळे लायन डिपार्टमेंट हांगा येयले तितून कितें जालें हांगा येतरी पळय जाल्यार 6 जाण ते व्हांवन गेले ते शेतान अशें बांदार गेले दिसता 6 जाण म्हणून आमी पयलें ऑपरेशन ते घेतलें रेस्क्यू करपाचें तितून ते 2 जाण आशिल्ले ते बेस्ट डेंजर लायनीन आशिल्ले ते पूण फ्लडींग एरियेन आशिल्ले आनी 2 जाण आशिल्ले ते बुडलेले म्हणल्यार तांकां आमी पयर काडले ते अनकॉन्शियस आशिल्ले ते 4 आनी 4-5-6 जाणां काडून आमी हितून हेल्थान धाडले एम्ब्युलन्सीन मागीर पळय जाल्यार हांगा घरांनी उदक गेलें 40 घरां सांगले तरी ती ते 40 घरांनी उदक गेलें तितून थोडे लोक भायर सरलेले थोडे मागीर आशिल्ले भुरगे अशे जाणटे आशिल्ले तांकां आमी विथ द हेल्प ऑफ फायर सर्वीस ते इवॅक्युएट केले आनी आमी रिलीफ कॅम्प आमचो MBIK आसा पूण आमी कदंबा बस हाडले पूण ते लोक विलींग ना रिलीफ कॅम्प आमी म्हणटा सोयऱ्यांगेर वयता. ओके सो सगळ्याक तुमचे साऊथ गोवाक सगळ्याक तुमचो ड्रायव्ह चालू आसा आनी सगळ्याक तुमचे वेगवेगळ्यो टिमी गेल्ले आसात कशा पद्दतीन तुमी रेस्क्यू ऑपरेशन करपाक शकले? ते असं प्रत्येक तालुक्यान प्रत्येक डिपार्टमेंट लायन डिपार्टमेंट आसा प्रत्येकान आमच्या फोंडा तालुक्यान लायन डिपार्टमेंट आसा ते आमकां आमी कोऑर्डिनेट केले तशें आमच्या फोंडा तालुक्यान 2 आसा इन्सिडंट आयज एक तळकिले शिपयार्ड बोरी आनी हांगा दोन्ही डिपार्टमेंट आयज आमी हांगा केल्या तशें टोटल गोंयान 17 लोकेशन आसा प्रत्येक तालुक्यांचे लायन डिपार्टमेंट एक्टिवेट केले आमी प्रत्येकान तालुक्यान आपापले लायन डिपार्टमेंट एक्टिवेट केले. सो हांगा त्रुटी तुमकां जाणवल्यो वायल दीस हें ऑपरेशन करता म्हणून आमकां एक त्रुटी म्हणलो जाल्यार आमचे कडेन एक एम्ब्युलन्साचे टायम आमी रिकॉर्ड केला तितून खूब गॅप आसा एम्ब्युलन्स आनी एम्ब्युलन्साक तांकां जो हेल्पर आसता तेंच्या अटेंडन्स म्हणून तोवूय बी नाशिल्लो हय एम्ब्युलन्साक हेल्पर अटेंडंट नाशिल्लो लोड हे करपाक आमी फायरांनी फायर टीम ज्या पद्दतीन रेस्क्यू ऑपरेशन तुमी केला आर यू सॅटिस्फाय वीथ इट ऑर म्हणून आमी कितें आसा जे पद्दतीन आमी बुडलेले आसा तांकां काडले न्ही आमकां कितें आसा लायफ ऑफ हें आसा न्ही तो अटेंडंट ना जाल्यार सुद्दां आमगेले आसा लोक आशिल्ले ते आमच्या लोकांनी गांवच्या लोकांनी आमकां हेल्प केला लोकल पार्टिसिपेशन खूब आशिल्लें. सो आतां सगळ्यांक तुमी रेस्क्यू करून रेस्क्यू केले आमी सगळे घरा भायर काडलेले भायर काडलेले